कशे भाशेन बीफ एक्सपोर्ट जावपाक लागले गोंयांतल्यान. एक वाटेन गोंयकार पळय सुद्दां हें जाता, शॉर्टेज फेस करतात. आनी शॉर्टेज फेस करपाक कारण कितें की इतले जे इश्यूज करतात. आमकां चड स्पेसिफीक आसा की मडगांव जेन्ना 2दा हे इश्यू जाल्ले आहा, जेन्ना बजरंग दलाचे एक्टिविस्ट आनी जे गोरक्षक म्हण आसा पळय ते खंय वचून लोकांक जे बीफ ट्रेडर आहा तांकां हें केल्लें आसा, रेड सुमार मारले आसा, समथींग लायक दॅट. एक आमचे शिरवडे एक जाल्ली पार्टी आनी तातूंत इतले प्रमाणान जालें की ते फॅट आहा तेजे ऑयल काडटा हे जे जालें. आनी तितून तो सब्जेक्ट कसो उरलो, एक टीक वुडाची काणी मेळ्ळी, ती केस घेतल्या. म्हळ्यार मेन सांगपाक कारण म्हळ्यार कितें की कशेच भाशेन हॅरेसमेंट करपाक जाय, कशे भाशेन एक भिरांत घालपाक जाय सो दॅट हे एक्टिविटीचेर हें जावपाक इफेक्ट जावपाक सारकें. मागीर पयलें आमी एसजीपीडीए मार्केटान जे बीफ हाडिल्ले ताजेर हें जालें की इलिगली हाडला आनी कितें. आतां कोण सर्टिफाय करता? एक गव्हर्मेंट आसा, गव्हर्मेंट ऑथॉरिटीज आसा, ते सोडून बीजेपीचेच हेंकां प्रोत्साहन दिता, हेंकां एनकरेज करता हाचेर हें करपाक. आनी आज जेन्ना आमकां दिसून येता, आमकां जेन्ना सारकें ओपन उगड्यार येयल्लें आहा की कितलेशे टन 28 टन्स काय 280 टन्स कितें एक्सपोर्ट जाल्ले आहा टू इरान, हाचेर आतां आमकां समजूं येता की हे जे डिस्टर्बन्सीस करतात हे सर्टन एलिमेंट्स ते स्पॉन्सर्ड बाय गव्हर्मेंट. कित्याक तांकां जाय की आनी कुशीन रावल्ले आनी तांकां हे मेळपाक, स्टॉक मेळपाक एक्सपोर्ट करलो. आनी फायनली आनी वर्स्ट म्हळ्यार कितें, आमचो जो मेन सीजन क्रिसमसा सिजनाक आमकां हें जाल्लें आहा, शॉर्टेज पडलें आसा. सो हे दाखोवन दिता की गव्हर्मेंटाचो हो कशे भाशेन स्पॉन्सर्ड हें आसा लोकां मदीं हें घालपाक, डिस्प्यूट क्रिएट करपाक. बिकॉज वेन देर आर ऑथॉरिटीज टू लुक आफ्टर ऑल दीस थिंग्स, why should certain fringe elements involve? If you want to involve also the government together with your simultaneously. You cannot under this thing go and harass some traders and all. So this is not fair. With regard to beef consumption, beef slaughter, cow slaughter, जाल्यार हिंगा क्लियर कट दिसून येता की हेजे परस अंडरहँड कितले आसतले. हो आमचो चार्ज डायरेक्टली 500 रुपया पर एनिमल स्लॉटर करपाक येदोळ एबेटियर तूं दिता एक कंपनीक. हें खंय तरी हें जायना, टॅली जायना, जस्टिफाय जायना दॅट यू आर डुईंग बिझनेस फॉर 500 रुपीज पर एनिमल. सो ताजो वेस्ट कितें आसतलो, ते प्रॉडक्ट आहा तो हें कोण करता, बिकॉज दॅट इज वेस्ट आफ्टर दॅट न्ही. स्लॉटर बेश्टो जायना, एंटायर थिंग इज नॉट कन्ज्यूम्ड, दॅट इज वेस्ट. सो दॅट वेस्ट ऑल्सो विल बी हँडल बाय अंडर सम एक्सपेंडिचर ऑफ द गव्हर्मेंट ओनली. आनी तुमी दाखोवपाक सोदता इतली इन्कम येता म्हणून 500 रुपया पर एनिमल. आनी तुमी जे ऑफिशियली कट करपाक सोदता तांकां तुमी सपोर्ट करना, जे ट्रेडर्स आसा ते. कित्याक इलिगल स्लॉटर इन अदर प्लेसीस इज बॅन्ड, ते सगळें खबर आहा. पूण जेन्ना वेन द ट्रेडर्स ऑल्सो वॉन्ट टू यूज दॅट दिस थिंग, तुमी तांकां सपोर्ट करना. बिकॉज यू ऑल वॉन्ट दिस एक्सपोर्ट टू हॅपन फर्स्ट. युअर प्रायोरिटी इज एक्सपोर्ट बिकॉज यू ऑल हॅव गॉट अंडरहँड दिस थिंग इन इट, डील्स इन दिस. आतां जेन्ना तुमी लोकांक दवरतात वेना मेळ म्हण, तुमी बफेलो मीट म्हणटा काय बीफ म्हणटा डायरेक्टली, ते कोण सर्टिफाय करता? कोणाच काम ते सर्टिफाय करपाक? तुमी जेन्ना हे जे हेल्मेट्स हांव सांगता पळय, तुमी लोकांक गाडी हाडयतात आनी दवरता तुमी आनी इलिगल बीफ हें करता म्हणटा, तुमी तेन्ना कित्याक सांगना तें बफेलो मीट म्हणून? कोण सर्टिफाय करता ते? सो एक ऑथॉरिटी आसता न्ही टू चॅक वेदर इट इज काव मीट ऑर बफेलो मीट. So like that, but finally the end of this thing is what? The hypocrisy जे चलता पळय of the government. One side you want to instigate people, put people in dispute, and on the other side you carry on with your agenda. This is something. Even the beef traders म्हणते म्हणटा कितें आमी गायो मारला म्हणटा ते. हय. मी म्हशी त्यो मारता. हय. बफेलो. या करेक्ट. तेच सांगता तुका. सो तुम्ही जेन्ना एक्सपोर्ट करता तेन्ना तुम्ही सामके मानून घेता की इट इज ओनली बफेलो म्हणून, बफेलो मीट म्हणून. पण जेन्ना कोण ट्रेडर हाडटा तेन्ना तुमी एक्सेप्ट करपाक रेडी ना. तुमी जेन्ना बीफ दिसली पडलो जाल्यार डायरेक्टली काव मीट म्हणून तुमी तांकां हॅरेसमेंट करता. आनी आमी नैसर्गीक म्हणजे मास गायो मास. हय. या
Exactly. मास कोण न्हू जे कोण कंज्युम करता तो डायरेक्टली बिफूच म्हणून घेतले ते इट्स लायक दॅट. करपा जाय गायचे म्हणजे ती एक देवता कशी मानता तिका तिचे संरक्षण करपा जाय आनी एका वाटेन ही हिपोक्रेसी दिसून येता की ताजे एक्सपोर्ट चल्ला हे कितपत योग्य हे हाजेर दिसून येता की लोकां मदीं डिस्प्युट्स झगडी निर्माण करपाचे हे सगळे कट कारस्थान हाजेर क्लियरली दिसून येता हाजेर खंय तरी दिस इज नॉट फेर.